पणजेच्या समृद्ध जीवन मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकान लोकांच्या कोट्यांनी पैशाचें गुडलसांव केलां। ह्या बँकाचे मडगांव, फोंड्या तशेंच म्हापशा फाटे चलतात, मात पणजेचो फाटो बंद जाला। पैशां बाबतींत विचारिल्ल्या फावटी बँकाचे अधिकारी हांगा थंय वच सांगून गिरायकांक नाचयतात, असो आरोप संतोष पेडणेकार हांणी केला। लोकांच्या कोट्यांनी पैशांचें लुकसाण जावच्या पयलीं सरकारान योग्य पावल उखलचें अशी मागणी मोहम्मद जाफर हांणी केल्या। आरडेक्स गोवा खातीर यशवंत परब। गेल्या म्हयन्यान म्हाजी मॅच्युरिटी जाली। हांव म्हापशा वचत तर ते पयलीं म्हाका गेट उगडी नासले। ते सांगता हे आमी प्रायमाच्या मनशांक हांगा घेयना, तुमच्या युवसीन पेंडींग आहा म्हणून। आनी म्हाका पडटलो आनी एकदां गेलो आनी एकदांय घेवन ना। प्रदीप आज मॅनेजर काय विचारलें ना तो येना म्हणून सांगता। आनी तो मदीं केन्ना येवन वता आमकांच खबर ना आनी उलोवपाक चान्सूच दिना। आनी थंय स्पेशली एक भुरगो दवरला, चेन घातल्या गेटीक आनी गेट ते उगडटा तेंचे कोण आहा पळय तेंकांच घेता। आमकां पणजेसून येयल्या म्हटल्यार घेयना। हांगासर आतां कितें खातीर येयले तुमी? हांगा येयले आमचे हांगा दिता म्हणून सांगलेलें आमकां साखळेबांची। हय, पूण आतां ते आमकां हांगासर कोणी हाडलें दिता म्हणून तेंच्यांनी? हय, तेंच्यांनी सांगलें तुमी हांगा वचून। आनी आतां म्हापसा ब्रांच बंद हांगा चालू आसा? म्हापसा चालू आहा। म्हापसा ब्रांच चालू आसा आनी आतां खंय तेंच्यांनी हांव गेले पणजे पण आसा? पणजे तर सामकीच मडगांव पण आसा? मडगांव चलता, चलता। फोंड्या चलता, फोंड्या चलता। आतां पणजेच बंद जालें? पणजे बंद जालें। बरें, हांगासून सगळ्यासून कलेक्शन चालू आहा? हय, कलेक्शन चालू आहा सगळ्यांचो? आनी आमची मॅच्युरिटी मेळना? ते पळयना, मॅच्युरिटी मेळना? ना मेळना। कलेक्शन चालू आहा? तुमचे युवसीन पेंडींग आहा म्हणटा हेंच सांगता। आमी वचोन येता। आतां हेंच्यांनी तुका कितें सांगलां? तेंच्यांनी आतां तेंचे आमी डिमांड केला न्हू आमचे दिवचे म्हणून। हां, तेंचे अजून तेंचे कितें तेंची मिटींग चलतली, तेंचो डिसिजन जावन ना म्हणटा ते दिता म्हणटा ते केन्ना दिता दिना बरोवन। ये है कि रजनी ठाकुर जो गोवा में आई थी यहाँ पे मीटिंग में, उसके पहले भी इशू हुआ था, तो वो सीधा बोलती है मैं सिर्फ बिजनेस के लिए बात करने के लिए आई हूँ, मैच्योरिटी देने के लिए कोई बात करने के लिए नहीं आया हूँ। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरिटी। ये उसका स्टेटमेंट था। जब उसका ये स्टेटमेंट था तो यहाँ पे आई क्यों थी? लोगों को क्यों ये प्रमोट कर रही थी बिजनेस करने के लिए? हाँ, व्हाट इज द रोल? अगर ये कॉमन मैन का पैसा अगर जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन है? कंपनी जिम्मेदार है क्या? मैनेजमेंट जिम्मेदार है या फिर गवर्नमेंट जिम्मेदार है? कोई स्टेप नहीं लिया है। और यहाँ तक ये भी सुनने में आया है कि पुलिस, कॉप्स और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है, जहाँ पे कैश लेकर के ये चीज़ों को दबा रहे हैं। क्या ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट से और जो कस्टमर लोगों को जो चेक ऐसे मैच्योरिटी वगैरह दिया है और चेक्स भी ऐसे दिए हुए हैं, अराउंड 20 से 25 लाख का मैच्योरिटी है जो देना है। ये तो इनिशियल है। अगर देखा जाएगा लास्ट जनवरी से लेके अभी तक का 3 करोड़ के आसपास का मैच्योरिटी है जो कि मैच्योरिटी दिया नहीं है। लोग काफ़ी परेशान है। इस बीच में अगर कोई भी किसी को कुछ होता है, इसका जिम्मेदार कौन?